सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचो फेरनियाळ करून कोणाच्या पगारांत चड रक्कम वता आसत जाल्यार ते विशीं 6 म्हयन्यांत पडताळणी करपाचो आदेश गोंय सरकारान सगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांक दिल्या। नकळटा घडिल्ल्या चुकांक लागून वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करतना, पगाराचें अपग्रेडेशन करतना वा बढती दिल्ल्या उपरांत पगारांत चड रक्कम जोडिल्ली आसत जाल्यार अशा गजालींची पडताळणीच्या वेळार लक्षांत येवंक शकतात। ते विशीं सगळ्या खात्या मुखेल्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार निश्चितीची पडताळणी उपरांत प्रमाणीत अहवाल सरकाराक धाडचो अशें सरकारान म्हणलां। तशेंच कोणाच्याच पगारांत निश्चितीन त्रुटी उरची ना हाची जतनाय घेवची अशेंय सरकारान स्पश्ट केलां। हे आदीं अशे आदेश सगळ्या खात्यांक दिल्ले, मात खुबशा खात्यांनी ते विशींचो अहवालूच धाडूंक नाशिल्लो अशें खात्याच्या लक्षांत आयले। सरकारान ह्या विशीं दखल घेतिल्ल्याचें आदेशांत नमूद केलां। तशेंच 3 म्हयन्यांत कर्मचाऱ्यांची पडताळणी जावची आनी कांय त्रुटी नासत जाल्यार ते विशीं सरकाराक कळोवचें अशें खात्यान कळीत केलां।